हर घर तिरंगाचेर भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान आनीक उजवाड घातला। तिरंग संहितेची कलम स्थगीत केल्ल्यान 3 दीस म्हटल्यार 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन तिरंग हुबोवपाक मेळटलो अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्षान सांगलें। सगळ्यांनी ह्या उपक्रमात वांटो घेवचो असोय ताणें उलो मारला। एक इमॅजिन जर केलें आसत की 15 तारीख ज्या वेळार आमी संबंध देशभर ज्या वेळार पळयतले त्या वेळाचेर सगळ्याच कडेन आमकां भारत देशाचो तिरंगो बऱ्या हातून फडकावता अशा पद्धतीचें एक वातावरण देशभर निर्माण जातलें। आनी ताका लागून नरेंद्र मोदीजी आमच्या देशाचे पंतप्रधान हेची भावना जी आसा म्हणजे आमी पळयलें की पार्लिमेंट बांदपाक लागून सुद्धा तेंच्यांनी ह्या देशांतल्या सगळ्या गांवांतली माती एककडे करून तेचें पूजन करून ती तुमी दिल्ली धाडून दियात अशें सांगलें, जेणे करून त्या देशांतल्या प्रत्येक भागांतल्या एखाद्या ग्रामीण भागांतल्या एखादो ज्या वेळार दिल्ली वयतलो आनी ते पार्लिमेंट पळयतलो त्या वेळाचेर तेकाय दिसूं जाय की ह्या पार्लिमेंटाक भितर जी पोना माती घातिल्ली आसा ही म्हज्या गांवांतली माती आसा, ही भावना तेंच्या भितर जागृत निर्माण जावपाक जाय हो तातूंतल्यान एक उद्देश आसा। आनी त्या लागून हें जर आमी पळयलें एकंदर वातावरण एक बऱ्या तरेचें वातावरण जातलें। हांव आमचे आमदार बाबूश वंचनाथ हांचें अभिनंदन करता, कारण तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी तेंच्यांनी ठरयलें की आपल्या पणजी मतदारसंघा भितर, कारण सगळी कडेन तिरंगा झेंडा हे वेगवेगळ्या भागा भितर, कारण बऱ्याच जाणांक अडचण आसा खंय मेळटलो हो प्रश्न आसा। बरेच जाण विचारतात की तो लायतकच 13 तारीख लायतकच रातचो काडचो पडटलो काय कितें, कारण बऱ्याच जाणांक अजुनूय कारण सगळें क्लॅरिफाय केल्लें आसा। तर परत आमी इतल्याकूच सांगतात की लोकांक कळपाक जाय म्हणून ह्या तिरंगा लावपाचो भारत देशाचो तिरंगो ज्या वेळार आमी लायतात त्या वेळाचेर ताका एक रिस्ट्रिक्शन आसता की सांजची सूर्यास्त जातकच तो काडपाक जाय वगैरे, पण 3 दिसांक लागून 13, 14 आनी 15 हे 3 दीस हे सगळे कायदे जे आसा ते सस्पेंड केल्ले आसात आनी 13, 14, 15 ताका कांय रिस्ट्रिक्शन आसचें ना आनी ताका लागून सगळ्यांनी ते लावचे। बऱ्याच जाणांक ती उपलब्ध खंय मेळटलो हो प्रश्न चिन्ह आसा, पण एक इनिशिएटीव पणजेच्या आमदारान घेतलो की ताणें ठरयलें की ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक घरा भितर आपल्या कार्यकर्ते आसत, ह्या मतदारसंघातले कॉर्पोरेटर आसत, यांच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक घरापर्यंत तिरंगो पावोवपाची जबाबदारी तांच्यांनी सगळ्यांक दिल्ली आसा। कारण एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम आसा, राष्ट्र भावना निर्माण करपाचो कार्यक्रम आसा आनी ताका लागून तेंच्यांनी आज पयलो कार्यक्रम आमी गोंय भरलो म्हळ्यार बाकीचे आमदार वेगवेगळ्या भागा भितर करतले, पण आजचो पयलो कार्यक्रम आसा। हांव तांकांय शुभेच्छा दिता, तेंचें अभिनंदन करता आनी आमचे सगळे कॉर्पोरेटर पणजीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते हे प्रत्येक घरा भितर तिरंगा पावतलो हेची काळजी घेतले इतलें सांगता। आनी हांव परत एकदां तुमचे सगळे पत्रकार बंधूंचे हांगा कार्यक्रमाक थोडोसो आमकां उशीर जालो त्यामुळे तुमी रावले, त्यामुळे तुमचे कडेन दिलगिरी व्यक्त करता आनी म्हजें हें हांगाच सोंपयता।